आयज प्लास्टीक पालू हाजें इनॉग्रेशन केलां. आमचे G20 गोवा सेक्रेटरीएट बाब संजीत आनी म्हजे बरोबर तुमचे मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय आसा. ह्या प्लास्टीक पालू फिश तुम्ही पळयल्या उपरांत तुमच्या लक्षात आयलां आसतलें की दर्यांत आसलेल्या फिशाची परिस्थिती प्लास्टीक खावन खावन कितें जातली ती ह्या फिशा कडेन पळयल्या उपरांत तुमकां सगळ्या जाणांक दिसता आसतली. सिंगल यूज प्लास्टीक बॅन करचें, आमी न्हंयन उडयता दर्यान उडयता तें प्लास्टीक बॅन करचें, बंद करचें. ताका लागून अवेरनेस करपा खातीर G20च्या वेगवेगळे डेकोरेटीव आमी सिटी डेकोरेट करतात. पण आज खास करून प्लास्टीक बॅन करपाक सिटी डेकोरेट करपाक आमी प्लास्टिका पासून फिश तयार केला, ते हांगासर शोकेस केला. म्हाका दिसता हातूंतल्यान सगळ्या जाणांनी देख घेवन गोंयकारांनी प्लास्टीक सिंगल यूज प्लास्टीक बंद करची, प्लास्टीक दर्यान फेकपाचें न्हंयन फेकपाचें बंद करचें. म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीज पंचायत ह्यो ज्यो प्लास्टीक कलेक्ट करून सेग्रिगेट करून जे रियूज करता रिसायकल करता ताच्या खातीर सातत्यान प्लास्टीक दिवचें. आयच्या वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान आमी सिंगल यूज प्लास्टीक बॅन करपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसतलो, बट सगळ्या लोकांनी ताका सहकार्य करचें. This is a good theme on World Environment Day, which is created by our G20 Secretariat. So I am congratulating the G20 Secretariat for creating this fish sculpture on the World Environment Day to create the environment on the single-use plastic. The theme is to stop and avoid plastic pollution. The entire world is debating about this monstrous effect of plastic. One of the main statistics which the UN has put across is that in 2050, if we don't stop this plastic pollution, there will be more plastic in our ocean and seas and rivers than fish. So this is a metaphor for this statistic, wherein we would like to show our people, create this awareness that each one has to start reducing and this pollution and save our seas, waters and the environment. So I hope this sculpture, which is inaugurated by the Honorable Chief Minister on the sidelines of our G20 meeting which has started today, will create awareness not only in Goa but also to tourists and all other people coming here in thousands, to create this awareness and create a sensitive, environmental sensitive population.